स्पीकर सर, जे बूथ लेवल ऑफिसर जे सरकारान अपॉइंट केल्ले आसा तेंची ड्युटीज दिल्ली आसा हाऊस टू हाऊस विजीट एंड चेकिंग ऑफ मायग्रेशन, ट्रांसफर आनी शिफ्टिंग, तेच्या नंतर आयडेंटिफिकेशन ऑफ शिफ्टेड, डेड, नॉन एक्झिस्टिंग इलेक्ट्रोल्स आनी चेकिंग ऑफ डुप्लिकेट एंट्रीज, फोटोज एक्सेट्रा ऑफ द इलेक्ट्रोल्स इन द रोल. स्पीकर सर, आमकां अशी म्हायती आसा की जे बूथ लेवल ऑफिसर्स आसात ते ह्या ड्युटी सारके करिना. हितून जे म्हायती मेळ्ळेली आसा ते अशी आहा की बूथ लेवल ऑफिसर्स खंयच्याय टायमार लोकांच्या घराक वचूंक सोदतात. म्हणजेच कितें जाता, रातचे बी जर गेले जाल्यार तितून मिसकम्युनिकेशन जावपाचे खूब चान्सीस आसा. दुसरें, हें अशें जाता काय ना हेजी आन्सर म्हाका जाय स्पीकर सर. तशेंच जे बूथ लेवल ऑफिसर्स जे अपॉइंट करता गव्हर्मेंट, हे स्पेशली पंचायत लेवल जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी ते विड्रॉ करचे. कित्याक एका पंचायती कडेन समजा एकूच जर स्टाफ आसलो जाल्यार त्या दिसांनी तो स्टाफ जेन्ना BLO ड्युटी करता तेन्ना थंय पंचायतीन त्या कामा खातीर कोण नासता, म्हणून ती लोकांची तारांबळ उडयता. म्हणून हे ऑफिसर जे आसता हे दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे घेवचे अशी म्हाका आन्सर करचे. मंत्री. स्पीकर सर, आमी जे BLOज अपॉइंट करता हे आमचो RO जो आसता पळय न्ही, हो RO ते BLOज अपॉइंट करता. शक्यतो BLO जो आसा हो त्या म्हणजे त्या बुथांतलो मनीस जो कोण गव्हर्मेंट सर्वंट, अदरवायज इन द एडेड स्कूल, ओके, ना जाल्यार तो पंचायतीचो स्टाफ, अशा पद्दतीत करता. शक्यतो पयलो गव्हर्मेंट सर्वंट कोण आसता होच कन्सिडर करून करता. इन केस त्या बुथाचेर जर कोण गव्हर्मेंट सर्वंट नासत, एडेड स्कुलांचो किंवा ग्रामपंचायतींतलो केलो वता. तांचे जे आमदारान म्हटलां की पंचायतीचो स्टाफ करचो न्हू, ओके, त्या पंचायतीचो स्टाफ जो आसा जाल्यार एकटोच सिंगल स्टाफ आसता, म्हाका खबर आसा, ताका प्रॉब्लेम जावपाक शकता. तसो जर कोण आसत जाल्यार स्पीकर सर हांव रिप्लेस करता, करपाक लायता. हांव करूं शकना तर हांव करपाक लायता. दुसरी गजाल स्पीकर सर, खंयच्याय टायमार वयता म्हणटा पळय न्ही, म्हाका दिसना स्पीकर सर रातचे बीन सहसा कोण वचना. ते शक्यतो शेनवार आयतार अशे BLOज सगळे जाण आमचें काम करता. आनी तशें जर कितें आसत जाल्यार तेंच्यांनी आमचे RO जो आसा, मामलेदार आसता, त्या मामलेदाराच्या लक्षांत हाडून दिवचें. पण तांकां एक दीस वीकली तेच्या खातीर एकदां सुटी मेळटा. बट सगळ्या जाणांनी एक काम करचें की बूथ लेवल ऑफिसरचें काम करता आसतना ऑफिसाक आपल्या सुटी घेवची न्हू प्रत्येक फावटी, एक दीस केन्ना तरी सुटी घेवची, ट्रेनिंग आसता तेन्ना घेवची. पण BLOचें काम करपाक वेगळ्या सुटयेची गरज लागना, कारण तो अप्रॉक्सिमेटली मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम स्पीकर सर 400 ते 450 मतां कवर करता एक BLO. त्या खातीर शेनवार आनी आयतार ह्या दिसांनी सुद्दां तो पार्ट टायम काम करून हें करूं शकता. एडिशन, डिलिशन अशाच पद्दतीची कामां करपाची आसता. त्या ती करप काय व्हडलें न्ही. आनी बाकीचो विशय आसा जाल्यार हांव पळयता स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे रिपोर्ट्स BLO दिता हे क्रॉस व्हेरीफाय जाता काय ना हेजेर एक आन्सर जाय म्हाका. स्पीकर सर, BLO जो रिपोर्ट सबमीट करता म्हणजे तो ताका खरें म्हणजे पयलीं डिलिशन किंवा कितें आसत जाल्यार ताका नोटीस सर्व केली वता. ओके, क्रॉस व्हेरिफिकेशन ऑलमोस्ट नोटीस धाडल्या उपरांत तो मनीस अपियर जाता काय ना हें व्हेरीफाय करता RO, आनी ताज्या उपरांतूच तेजें नांव ट्रान्सफर करप किंवा डिलीट करप हें जाता. विदावट व्हेरिफिकेशन जायना. डायरेक्टली आयजूय बी म्हणजे BLO कोणाचेंच नांव केन्ना काडून उडयना. स्पीकर सर, लास्ट क्वेश्चन. जे व्हेरिफिकेशन जाता अशें मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगलें, पण भितून मातसो डावट आहा स्पीकर सर की हे व्हेरिफिकेशन थरोली जावचें आनी थरोली जाल्या उपरांत एक सॅम्पलिंग करचें. सॅम्पलिंग केल्या नंतर जर ते करेक्ट आहा जाल्यार फुडें प्रोसीड करूं शकता. अदरवायज ते सॅम्पलिंग जर रॉंग जालें जाल्यार ते पूर्ण म्हायती परत करची अशी म्हाका हांगासर सभाघरान सांगान दिसता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. सर, अपील करपा खातीर ताका टायम आसता. त्या खातीर जाका कोणाक दिसता आसत जाल्यार तेणी अपीलय करचें. आनी अशें स्पेसिफीक जर कंप्लेन आसत इलेक्शन कमिशना कडेन कंप्लेन दिल्यार जाता, स्टेट इलेक्शन कमिशनाने ते व्हेरीफाय करता किंवा कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टरूय ते व्हेरीफाय करता. स्पीकर सर.